नमस्कार. सडेतोड नायक करवणीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हायकोर्टाच्या डिसिजना उपरांत न्ही इलिगल टुरिजम हाजेर एक मोठ्या प्रमाणाचेर चर्चा सुरू जाल्या आनी गोंयान भितर जें पळय कितें चलता ते जवळ 60% इलिगल टुरिजम चलता. एका अर्दान मोठ्या प्रमाणाचेर सावंड पोल्युशन, दुसऱ्या अर्दान शॅक्स कशे घाल्यात. शॅक्सा कडल्यान पूर्ण दर्यावेळ वेठेक धरून थंय प्रदूशण जाता, घाण थंय उडयतात. इतलेंच न्हय तर ड्रग्स मेरेन हे सगळें जें पळय कितें कर्तूब चल्लां तातूंत ते वांटेकार आसात काय कितें अशे तरेची चर्चा सुरू जाल्ली आसा. इतलेंच न्हय तर ह्या संबंद टुरिजमांतल्यान लागपी बायलांचें शोशण, ल्हान भुरग्यांचो प्रस्टिशना खातीर वापर, तांची विक्री अशें वेगवेगळे आनी गोंयचें नांव पेड्यार करपा कडेन तांच्या सगळ्यांचो म्हणजे टुरिजम सॅक्टराचे सबंद वांटो गोंयचें नांव पेड्यार करपा नदरेन आनी टुरिजमाचेर हावळ हाडपा नदरेन जो आपल्याक रोटी दिता तीच ते ताचोच हात मोडून काबार करून उडोवप अशे तरेचे कर्तूब टुरिजम सॅक्टरच करता अशे तरेचो एक अहवाल केंद्रीय संस्थेन काडला आनी ताजेरूच चर्चा करपाक आमी हांगा जमिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. दोन मानेस्त आमचे बरोबर आसात. आमचे बरोबर विनोद बाब पालेकार जे शेवलेचे आदले आमदार आसात आनी ह्या संदर्भात ड्रग्स आनी एकूण टुरिजमाची वायट कर्तुबां हाजेर तांणी सतत आवाज उठयल्लो आहा. आमचे बरोबर सेराफीन बाब कोता हे हॉटेल ओनर आसात, स्वता ते हॉटेल ओनर एसोसिएशनाचे आदले वांगडी आसात आनी एक क्रियाशील गोंयचे कार्यकर्ते गोंयच्या संदर्भात तांकां एक कळवळो आसा. हांव दोगूय जाणां कडेन मागतां सुरवातीक तांणी थोडे भितर तुमच्या मनान इलिगल टुरिजमा संदर्भात आनी एकूण पळय कितें ड्रग्स धरून ते शॅक्स मोठो आवाज लोक पळून वचपाक लागले गोंयच्यान, तुमचे थोडे भितर ह्या संदर्भात मत म्हाका सांगचें. विनोद बाब तुमी. आज जर पळयलें गेलें जाल्यार पर्यटन उद्योग खरोच संकटान आसा. संकटान आसा म्हणजे ह्या पर्यटन उद्योगाचेर आज पळोवंक गेल्यार हायकोर्टान जे आज तुमी सांगला की स्ट्रिक्चर पास केल्या सारकें. एक पर्यटन उद्योग आज जर पळयलें जाल्यार वयता थंय रेव पार्टीज, अंमली पदार्थाचें लोण इतकें पसरलेलें आसा. स्पेशली आमच्या किनारपट्टी भागान वागातोर, आरंबोली, अंजुना ह्या सायडीक जे किनारपट्टी आसात ह्या किनारपट्टीन अशा तरेचें अंमली पदार्थाचें जें लोण पसरलेलें आहा ह्या प्रत्येक सरकार हांव पळयता. म्हज्या कार्यकाळाच्या वेळार मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसले आनी काटेकोरपणान ते दक्षता घेताले की हाजेर एक अंकूश आसचो. पण दुर्दैवान किनारपट्टी भागान चड मृत्यू जाताले कित्याक हाजेर ड्रग्स ज्या तरेन ड्रग्साचो वापर केलो वयतालो हो अत्यंत हीन प्रवृत्तीचो वापर आसा. गोंयान कशें आहा की मध्य प्रदेश सावण एक्ट आसा. आतां शॅक ओनर किंवा हे जे पार्टी चलोवणारे आसात ते कितें करता की डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेता. डेप्युटी कलेक्टर परमिशन 10 पर्यंत दिता आनी ते परमिशन मध्य प्रदेश सावंड एक्टाचेर आधारीत आसा. आनी मध्य प्रदेश सावंड एक्ट कितें सांगता की अमूक डेसिबल पर्यंत मुबा आसा वाजोवपाक. हें जालें 10 वरां पर्यंत, रातच्या 10 वरां मेरेन चलता. आतां 10 नंतर ज्या सकाळ पर्यंत जें म्युजीक वाजयलें वयता हेचेर कोणाचोच अंकूश ना. हें सर्रास चल्लेलें आसा. दुर्दैवान हाजेर एक अंकूश दवरपाचो काळाची गरज आसा आनी त्या दृश्टीन आमी सरकारा कडेन सातत्यान मागलेले आसा. आनी फाटीं एक मृत्यू जालो त्या बायलेचो जी BJPची वर्कर आशिल्ली. आतां BJPचो जेन्ना थंयसर मृत्यू जाता त्या बायलेचो तेन्ना सरकाराक जाग येता आनी सरकार एक कठोर अशी पावलां उखलता थंय. आज जर पळयलें गेल्यार आज ह्या थोडोसो अंकूश दवरपाचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रयत्न केल्लो आसा. विनोद बाब, फाटली आतां 2007 सावन वेगवेगळे कायदे सावंड पोल्युशना संदर्भात आसात. ताजे नंतर कितलीशीं सरकारां आयलीं, कितलेशे मुख्यमंत्री जाले, कितलेशे टुरिजम जाले, अजुनूय त्या संदर्भात कांयच सरकारान करूना म्हणून हायकोर्टाक हस्तक्षेप करचो पडला. म्हाका आमचो सेराफीन बाब तुजें म्हाका एक स्पश्ट मत हाजेर जाय. हायकोर्टान हे जे
निर्णय दिला हय. तो म्हाका जाल्यार मान्य आसा आनी हे करपाक कारण कितें जशें विनोद बाबान सांगलां तशें इतले बुरशेपण वाडले आनी तातूंत इतलो रिस्क वाडलो आनी कितले लोकांक सकाळीं 4 मेरेन 5 मेरेन म्युजीक हे खातीर हायकोर्टाक हें डिसिजन घेवचें पडलें पूण तितूंत मदें आनी एक प्रॉब्लम जाला आतां हायकोर्ट जेन्ना डिसिजन दिता तेन्ना हायकोर्टाक ते टेलर मेड डिसिजनां करूंक मेळना हायकोर्ट कायद्याचेर उलयता दर एक केस वेगळी आसता आतां एक एक कडेन अशें आहा इतलें सुंदरशें म्युजीक म्हणजे आमी ट्रेडिशनली पेटी आनी ताबलो वो म्हणया क्रिस्तांव समाजांतले रेबेक आनी कोण घुमट घेवन 10 मेरेन वाजयता वो तितूंतले 10 आहा ती 10:30 जाता 11 जाता आनी बरें बरें देसेंतकायेन जाता आयकुपा सारकें म्युजीक आसता बट द फॉल्ट इज 10 बंद करपाचें तें 11 जाता ते थिंगाय बी हायकोर्ट स्टिक द सेम यार्ड स्टिक बीन यूज थिंगा खंय तरी टुरिजमाक मार बसतलो. तूं म्हाका एक सांग आमी जेन्ना उलयतात टुरिजमांतल्यो ह्यो पाड्यो नश्ट्यो कर्तुबाई तेन्ना अशे तरेचे पळय तूं पळय म्हणटा ह्यो 5% तांकां मार बसतलो 95% कोलाहल गर्दी आनी सामकी ज्या पद्दतीन कान फुटोवपी कलंगूट सेराफीन बाब कलंगूट दर्यावेळेचेर आमी गेल्ले 3 म्हयने पयलीं भितर सरपाची माणसाची ना. राजू बाब हांव सांगता तेंच हांवें सुरवातूच केल्या हायकोर्टाच्या डिसिजनाची म्हाका मान्य आहा सकाळीं 4 मेरेन म्युजीक वाजोवप आनी वयल्यान हेका शेजाऱ्याक वो आयकुप्याक म्हणप जाता तें कर आनी ताका इतले ट्रोमा प्लस इतले भोगप तेमी जीव दिवपा सारकें जीव दिवपा सारकें भुरग्याक शिकपाक मेळना काय ना जाणटे मनशाचे कान फुटल्यात तांकां न्हीद पडना आनी तांचे भलायकेचे प्रश्न निर्माण जाले ते म्युजीक आयकुपा सारकेंय बी आसना सी द म्युजिका भितर 2 वस्तू आसता एक कितें आवाज नॉयज पोल्युशन म्हणजे कितें सावंड पोल्युशन म्हणजे कितें ते इन्स्ट्रुमेंटाचें पोल्युशन एक जालें दुसरें ते रिपिटेड बीट म्हणटा ताका आमी रिपिटेड बीट डुम 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 करून आयकून घे ट्रान्स म्युजीक आनी आयकून घे जायत्या लोकांक आयकुप्यांक आतां टीव्हीचेर आयकुप्यांक दिसतलें हो केद्दो व्हडलो सायंटिस्ट काय म्हूण आयकून घे जेन्ना हो रिपिटेड बीट जो आसता अमेरिकाच्या पुलिसांनी ड्रग्स कशे क्रॅकडावन करचे तेन्ना एक निर्णय घेयलो की एक ड्रग्स बंद करपाचे एक भुरग्याक कसो शिकोवपाचो एक आवय बापायक गूड पेरंटींग कशें करपाचें तांकां रिहॅब कशें करपाचें तितूंत मदें एक क्वेश्चन येयलो आनी मदें एक तितूंत मदें चर्चेक अशें डिस्कशन जालें बॅन घालपाक एक पर्टिक्युलर टायप ऑफ बीट जो बीट आसता जसो गोंयकार आमी देखणी म्हणटाच आमी नाचूंक लागता दल ताश वाजले म्हणटा आमी एक पर्टिक्युलर फंक्शनाक आमी नाचता सोरोपी नासतना नाचता आमी पर्टिक्युलर फंक्शनाक तो आमचो बीट उमेदीचो बीट ते उमेदीचेर आमी फुलता देखणी वाजोवपाक तेच भाशेन जो ड्रग घेवपी मनीस आसता तो रिपिटेड बिटाचेर ड्रग सेल जाता ते इंटर कनेक्ट करता युअर मेंटल तुजी मेंटल सेरवीन बाब ते खरें हे सगळे पार्ट्यो किंवा रेव पार्ट्यो लेट मेरेन म्युजीक चलोवप लेट मेरेन पार्टी चलोवप थिंगाच येता लेट करप तो ट्रान्सबीट दवरप तो तितलो बिटाचेर ते लेवलाचेर तेजे हाटाक पावप काळजा मेरेन पावप आनी तितूंतल्यान तो धंदो करप तितलो मध्ये तो विकप्याचो सेल वाडप हे क्रिएट करता कोण हे हांव जाल्यार ओपनली म्हणटा भियेन आसतना एक जशी मायनींग लॉबी आसा जशी तरकारी शेतकारांची लॉबी आसता तशी एक ड्रग लॉबी आसता सगळ्यांनी आमी मान्य करूंक जाय आमी इतले बूर न्ही आमी इतले अनाडी न्ही हे मिडियानूय जायते लिपयलां मिडिया आपले मिडिया तूं सांगतकीर आमकां मिडियाक कळटलें तूं सांगत ना जाल्यार मिडियाक कशें कळटलें आयज तूं करता रे तूं आयज करता आनी आयज हांव सांगता पूण हे सादारणपणान मिडिया बी भरपूर तुवेंच म्हणलें मरे तुवें म्हणलें की आपूण भिना आसतना सांगता कोण तरी भितात मिडिया केन्नाच भिना आयकय सांगता मिडिया म्हणटा कितें मिडिया म्हणटा खरें चित्र आसता तुमचे मुखार उबें करता आनी खरें चित्र उक्तें कोणें करप तुमचे सारके लोकांनी जे बिचाचेर काम करतात हे पळय लक्षात घे पालेकार बाब जेन्ना MLA आशिल्लो पालेकार बाबान हें सरळ सांगलां सदांच सांगलां की आपल्याक सुद्दां थ्रेट आहा म्हणून ताणें आपल्याक स्वता थ्रेट आहा ताणें पोलीस अधिकारी थंयचे बदलचे म्हणून मागणी केली हाजो अर्थ कितें तूं म्हणटा तशें की हें जें पळय कितें टुरिजमांतलें पळय जें कितें एक तुवें म्हणलां
ताका एक लॉबी आसा. सो ट्युरिजम लॉबी ड्रग्स चलयता हें तूं मान्य करता, तुवें मान्य केला. सो म्हाका सांगात सेराफीन बाब, म्हाका सेराफीन बाब सांग, ट्युरिजम लॉबी जर ड्रग्स चलयता तातूंत कोण कोण आसात? अरे सी लिसन, एक नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ताणें आपण पॉलिटिकांत आसतना हे पॉयंट हाडले आनी ताका खूद रिस्क येयलो. म्हज्या सारक्या धाकटे धंदेकाराक हे चित, ताका तरी पॉलिटिकल ग्रावंड आसा, बॅकग्रावंड आसा, ताजे सपोर्टर आसा, पार्टी आसा, कितें आमकडे कोण ना. आनी म्हज्या सारके मनीस येवन गोंयभर एक पावटी न्हू, 2 पावटी न्हू बगर सांगप हेजेर आमकां केद्दा रिस्क आसतलो. नाही तो सेराफीन बाब, म्हाका तूं सरळ सांग, पॉयंटेड क्वेश्चन. तुवें म्हणलें ट्युरिजम लॉबी ड्रग्स चलयता, हे सगळे लोक जाणात. पूण म्हाका तुजे कडल्यान आयकून घेवपाचें, ह्या लॉबीन कोण कोण आसात? अरे रे 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 अरे आत्तां तुका सांगलें, सी जो ड्रम बीट आहा, सी तूं जर म्हाका ह्या सरळ प्रश्नाक जाप दिना, हांव पालेकार बाबा कडेन वता. वचपा जाता. कारण पालेकार बाब सरळ क्वेश्चन की हे सगळे लोक जाणा, सेराफीन बाब म्हणजे पयलीं आमी हें बरयलां आनी हे ट्युरिजम सेक्टराचेर बरोवपी उलोवपी किंवा ताजे संदर्भांतले एक्सपर्ट आहा हे सरळ सांगितात. इतलेंच न्हय, मुंबयची जी पळय संस्था आहा, जी संस्था टाटा सोशल सायन्सीस हांणी जो कितें सर्वे केल्लो 3 वर्सां पयलीं, त्या सर्वेक आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्ट्रीन मान्यता दिल्या. म्हणजे तो सर्वे खरो अशे तरेची एक ताका एक गवाय मेळ्ळ्या. अशा परिस्थितीन भितर ही जी पळय, म्हणजे तातूंत भितर ड्रग्स आयले, प्रस्टिट्यूशन आयलें, प्रस्टिट्यूशना खातीर बायलांचो आनी भुरग्यांची विक्री गोंयांत जाता अशे तरेचो तो अहवाल म्हणटा. सो इतलो सारको सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्यता दिल्लो हे, सो तो ह्या ट्युरिजम लॉबी ताका सपोर्ट करता तेच म्हणटात. सो म्हाका तूं सांग, तूं ह्या वेळार तुवें असो परत आवाज उठयला पालेकर बाब, तुवें तेन्ना पुलिसांक दोश दिल्लोच, तुवें थंय ते पुलीस काडात अशे तरेची शिवोलेची मागणी केल्ली. ताजे फुडें कितें जालें, आज कितें चल्लां शिवोले? पयलीं कशें आसतालें, ट्युरिजम जें आसलें 30 वर्सां पयलींचो जर काळ घेतलो जाल्यार त्या वेळार जे दर्जेदार पर्यटक येताले, बरे इंग्लीश येताले आनी कोण येताले, ते आतां येवपाचे बंद जाल्या. कारण हें जें म्युजीक चलता कर्णकर्कश, हें कर्णकर्कश म्युजीक, हांव हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचो गायक आसा, त्यामुळे हेजेर एक प्रखर असो म्हाजो विरोध आसा की हें जें कर्णकर्कश संगीत आसा, हांवें हेचें एक आनी चॅनलानूय एकदां म्हाजे मुलाखत घेतलेली, तेन्ना सुद्दां सांगलां हांवें की हें कर्णकर्कश संगीत जें पाश्चात्यांचें संगीत आसा, एकदां छांदोग्य उपनिशदान कितें सांगलां की समुद्र मंथन करता आसतना देवांनी आनी दैत्यांनी संगीताची स्पर्धा लागली आनी ती स्पर्धा चालू आसतना तुमकां खबर आसतली की समुद्र मंथन कित्याक केल्लें की अमृत मेळचें म्हणून. बरोबर. आनी तें समुद्र मंथन करता करता तितून स्पर्धा जाल्यो दैत्यां मदीं आनी देवां मदीं. आनी ह्यो स्पर्धा चलता आसतना दैत्यांची सरशी जायत वचूं लागली, कारण ते वयता थंय सरस ठरोवंक लागले, संगितान सुद्दां सरस ठरोवंक लागले. आतां ह्या वेळार कितें जालें की तेंच्यांनी देवाची आराधना केली आनी देवानी तांकां कितें सांगलें की तुमी ओंकार जप करा, ओंकाराचो ध्वनी हें करा. आनी तो ओंकाराचो ध्वनी शास्त्रीय संगीताच्या आदारे जेन्ना तेंच्यांनी केले तेन्ना देवानी दैत्यांचेर सरशी मेळयली आनी अमृत जिखले. तुवें बी म्हज्या प्रश्नाची सरळ जाप दिना काय? ना दिता तुवें काळी सांगली ना, हांव थंयच येता हांव. आनी हें जें म्युजीक आहा आज कर्णकर्कश अशें म्युजीक आहा, ह्या म्युजिकाक लागून पाड पडलेली आसा सारकें. आज जर तुमी किनारपट्टी भागान आतां वदूळ सेराफीन बाबान सांगलें फातोडेर 4 हांव सुद्दां फातोडेर चलोंक वयपी, किनारपट्टी वागाथर हांव चलपी. पूण जर अशें हांव फातोडेर 5:30 संक चलपाक वता त्या वेळार सुद्दां हें संगीत थंय चलता. आनी आतांच तुमी म्हणलें की जाणटे लोक आसा आनी कोण आसा, बायलां आसा, तेंचे सदांच कागाळ्यो आसतले की ते म्युजीक हांव ज्या वेळार. म्हाका एक सांगात, तुमी शिवोले रावतात, तुमी 5 वर्सां आमदार आशिल्ले, तुमी ह्या काळान भितर ड्रग्साचो आवाज उठयलो तेन्ना तुमकां थ्रेट आयिल्ल्यो न्ही?
म्हाका थ्रेट आयिल्लोच. हय. इवन हांवें चलपाचें बंद केलें. एक्झॅक्टली. म्हज्या फाटल्यान कांय लोक येवं लागले आनी वयता थंय म्हाका त्रास जावं लागले ह्या बाबतींत. सो हे मागीर- कोण लोक आशिल्ले? मागीर हे लोक कोण आशिल्ले? मागीर म्हाका पुलीस संरक्षण सुद्दां मनोहर पर्रीकारान तेन्ना हें केलें. पळय, हे लोक कोण आशिल्ले? हे आमदाराक जर लोक- थ्रेट दितात हे जाल्यार लोक- सेराफीन बाब कितें आनी हांव कितें? ह्या ड्रग्साचो धंदो करपी लोक ते. हय, पूण ते लोक गोंयकार काय भायले काय कोण? हितून मिक्स आसा, सगळे मिक्स आसा. गोंयकारूय आसा, भायलेय आसा. इंटरनॅशनल क्रिमिनल बी ना मू? आसतलेच न्ही, सगळे सो आसतले. सेराफीन बाब हें जें पळय कितें आसा, जर गोंयान भितर आतां पळय ताणें ताका कडल्यान संरक्षण दिलें, पूण तेन्नाच्या सरकारान म्हाका मेळचें ना. नाही मेळूं शकता हांव तशें म्हणना. ताका संरक्षण दिलें पर्रीकार गव्हर्मेंट आसतना, पूण ड्रग्स काबार करपाच्या नदरेन त्या वेळ पावलां उचललीं नात. ती हे तुका हांव तुका पॉयंटेड क्वेश्चन तोच की आमचे फुडारी पॉइंटेड आन्सर दिता. तर आयकून घे, आय विल सॅटिस्फाय यू. तुवें आतांच सांगला जी केंद्र सरकारान एक तरी खंय तरी रिसर्च केली आनी तो ड्रग्स कसो येता, कित्या लागून येता, कोण भिता, आनी गोंयांत ड्रग्स आसा वो ना काय म्हूण केंद्र सरकारान केलें. वो केंद्र सरकार कोणाचो? एक्झिस्टींग सरकाराचोच केंद्र सरकार. सो एका वदान सरकार मलम लायता. दुसरो कोण घाव करपी तुजोच भाव घाव करता, हांव मलम घालता. फार्मासी बी म्हजी. घाव करपी हांव, मारपी हांव, जेलांत घालपी हांव, सोडपी हांव, बेल दिवपी हांव, तुका अरेस्ट करपी हांव. हितून आनी कितें आहा? सरकारान एक थारावपाचें, गोंयांत ड्रग्स दवरत वो ना दवरत. दुसरो कोण तुका पळय चलयता तशें चलोवंक दिवपाचें न्हू. इलिगल टुरिजमान देखून तूं चोयशी जाल्यार कोण चलयता? सरकार इलिगल टुरिजम चलयना, लोक इलिगल टुरिजम चलयता. आनी जे इलिगल टुरिजम चलोवप्याक सरकार आदार दिता म्हणजे टर्निंग ए ब्लायंड आय. जेन्ना टर्निंग ए ब्लायंड आय जाता तें फुलता आनी तें फुलत रावता. मागीर कोण करता म्हूण सरकार आमचे कडेन विचारता. सरकारा कडेन विचारपाचें, तुवें वेर यू हॅव टर्न युअर आय ब्लायंड, वेर you have taken a about turn and ignored and सोडून गेलो, that is the place where government has to go back and say I'm here to watch you. If government start watching, the matter is over. Government don't want to watch. In that even the small person doing a smallest mistake will get hooked into it. म्हाका पालेकर बाब सांगात, तुमची एरिया टुरिजमांतली सामकें हॉट बेल्ट म्हणटा तशी. तुमचे एरियेन हे सगळें टुरिजम हो जो पळय बेल्ट आहा त्या बेल्टान हें सगळें चलता न्ही. इतले शेक आमकां जाय? आतां अंतर एका सेंट्रल गव्हर्मेंट बॉडीन सांगलां की गोंयच्या दरेक वेळेचेर खंय शेक आतां घालपाक मेळटले. हेतून कितें आसता, जे कांय बेकार लोक आसात बी ते आपले पोट भरपा लागून कांय वेळार शेक सुरवातेक धरून करताले, चला. आतां घेतात आनी दुसऱ्या भाड्यान दितात. चुकीचें. आय आर्ग्यू दिस पॉयंट. विनोद बाबान सांगला की आपले पोट भरपा खातीर शेक ओनर असो निर्माण जालो आनी ते अनएम्प्लॉयमेंटाचेर जालो. शेक ओनर जेन्ना एप्लिकेशन दिता तेजे कडेन एक पयलें मुख्य क्वेश्चन, आनी खंयचोय टुरिजमान धंदो आसा? ना. टॅक्सी आसा? ना. सुपर मार्केट आसा? ना. अशें करून शेक ओनर जालो. आयज ते शेक ओनरा कडेन धरया, फॉर एग्जाम्पल मायन ओनराचे तशेंच धरया, एक मायन लीज घेयल्ले, मल्टिपल लिजीस जाले. तूं त्या मायन ओनराकूय म्हणटलो वॉट इज शेक? इट इज ए बेस्ट रेस्टॉरंट बाय द बीच सायड. तितूंतलो गरीब खंय येयलो? हांव शेक ओनराचेर विरोध न्ही. तूं आतां हांवें तुका हांगा आपयलो एक समाज कार्यकर्तो. शेक ओनर जर शेक घेतात फटीचें कारण दिवन आनी ते जर भाड्यान दितात, यू शूड ऑपोज देम. तेंच सांगता हांव शेक ओनर जावपी आनी शेकाचेर व्यवसाय करपी मनशाचेर विरोध न्ही. आतां विरोध कोणाचेर? एक आपण गरीब म्हूण शेक घेवप, एकूच न्हू 2-3 शेक घेवप आनी भाड्याक लावप, तेजेर हांव विरोध. पॉयंट नंबर 1. तूं गरीब पळय म्हणटा, आफ्टर सर्टन पिरियड तो इतलो ग्रेस जालो 10 रेस्टॉरंट घेवपाचो इतलो ग्रेस जालो, आजून तो गरीब म्हणून शेक ओनर म्हूण येता. अरे टर्न दी, दुसऱ्याक घेव दी, आनी म्हाका शेक ओनर जावपाक नाका, आनी एक 10 शेक ओनर नवे येव दी, फुडल्या वर्साक आनी एक 10 जाण येव दी, 20 जाण येव दी. सो विनोद बाब हें जें पळय कितें शेक म्हणून जें पळय गोंयान भितर टुरिजमाचें एक वायट कर्तूब ठरलां. एका तेंपार
लोक दर्यावेळेर कित्याक वताले बरी शांतिकाय मेळची आनी दर्यावेळो म्हणटा त्यो शांतिकायेचें प्रतीक आशिल्लें न्ही हय. म्हणून गोंयकार सुद्दां सांज जाले की दर्यावेळेर वचून बसतालो ताजी फॅमिली बसताली ल्हान भुरगीं खेळटालीं आज गोंयकारांक ल्हान भुरग्यांक बिचार वचपाची माणसुकी आसा अजिबात ना. आणि आज सुद्धा जर पर्यटक जे येतात गोंयांत हय ते हे किनारपट्टी भागाचें आकर्शण असल्या कारणान येता. हय आणि अशा तरेचे जर प्रत्येक शेकांनी म्हणा गैरवेव्हार जावंक लागले Exactly. तुम्ही आज जर तुम्ही पर्यटक येतात आमकां खबर ना ते तांकां खबर आहा. सारकें. 5-5 हजाराच्यो पुडयो अनेक Exactly. तरेचे ड्रग्स Exactly. तुम्ही कसली आतां नवीं नांवां येयल्या कसली कसली नांवां करेक्ट आमकां नांवां सुद्दां खबर ना तेंची सारकें सारकें ती 5-5 हजाराच्यो पुडयो एक सांग म्हाका हे शेकवाले ड्रग्स पळय जे कितें वेव्हार करतात तांकां सपोर्ट करतात काय ना कोण सपोर्ट करता या शेकवाल्यां कडल्यानूच ते उर्बा मेळटा काय ना हय, ते ड्रगवाले हय, थंय कारण उगड्यार विकता न्ही. एक्झॅक्टली सो ना, पूण सावथाक तरी ना. तूं सावथाचे वतीन उलोवपा येवना ना, ना ना, तूं ना, गोंयचे ना, वतीन ना, उलोवपा ना, आयला गोंयचे उलोवपाक येयला पूण पाळी येयल्या अशी ना हय. सावथ आनी नॉर्थ म्हूण उलोवचें पडटा. आयज इतली घाण जी नॉर्थाक जाल्या खरें. तेजो जेन्ना तूं एक गोंयकार म्हूण भायर आपले अर्दे फुलोवन सांगूंक शकतालो ते आमकां सांगचें पडटा 10 जाणांच्या मुखार हांव सावथ गोवाचो म्हूण हांव साश्टीकार सारकें, म्हूण सारकें. इतलें पाड एक अशें देखून जालां एक लेटस्ट सिरियलान बेटा किधर जा रहा है गोवा जा रहा है नहीं मात जाना बिकॉज वो सेंटेन्स त्या सिरियलान मध्ये येवप म्हणल्यार सारकें. आमकां गोंयचे भिकारी पिवाड. करप आमी भिकारी जाता जे अर्दे फुलोवन गोंयकार म्हूण सांगूंक दिसताले ते जायना आनी हेजो कोण दोशी हेजो दोशी नॉर्थ गोवा हेजो दोशी नॉर्थ गोवाक म्युजीक चलोवपी हेजो दोशी नॉर्थ गोवांत रावपी मिनिस्टर डीलर शेक ओनर सगळे जे कोण हे धंद्यांत आहा ते हांव नॉर्थ आनी सावथ करूं येवना जशें तुवें म्हणलां नॉर्थ आनी सावथ करूं नाका पूण हे नॉर्थाक लागून जे आमी भोगता सावथाक सारकें. कित्याक आमी बोर्ड लावन भोंवचो पडटलो नॉर्थ कोरिया सावथ कोरिया म्हणटा तसो इतले नॉर्थ म्हणल्यार घाण आनी खऱ्यानूच दुसरे फावटी माफी मागता नो डिसरिस्पेक्ट फॉर तुजी एरिया तुजे वाठार आनी तूं संगितांतल्यान येयल्लो मनीस कल्चर्ड मनीस तुका मेळ्ळा हांव तुजे कडेन उलयलां एका कल्चर्ड मनशाक हे भाशेन हांवें उलोवप सारकें ना पूण इतलें नॉर्थाक जाता तें चोयल्यार तें तरी गोंय नॉर्थ तरी गोंय जाल्यार गोंयांत बरो ट्युरिस्ट तुवें म्हणल्यार दर्जेदार म्हणजे कोंकणी तितली शुद्ध ना म्हणजे इतलो ग्रेसफूल आनी इतले लेवलाचो ट्युरिस्ट गोंयांत येना म्हणजे येता तो कचरो आनी Exactly. म्हणपा सारकें कचरो आनी जेन्ना विजयान एक पावटी कितें म्हणलें ट्युरिस्टांक कचरो म्हणल्यार तेन्ना व्हडलो आवाज जाल्लो हांव जाल्यार खूद म्हणटा तूं कचऱ्याच्या स्टायलीन आय एम रेडी टू टेक दीस बुलेट ऑन माय हेड कचरो स्टायलीन धंदो चलयलो कचरोच येतलो तूं Exactly. स्वाभिमानान धंदो चलयतलो स्वाभिमानी लोक गोंया येतलो तूं आपण कोण तो दाखयतलो लोक तुका गोंयकार म्हूण रेस्पेक्ट करतलो गोंया येता आतां खऱ्यानूच अर्दो लोक कचरो विकपी कचरो लोक धंदो चलोवपी कचरो तेंचे एटिट्यूड कचरो तेंची मानसिकता कचरी एक गजाल हो न्ही सेराफीन हांव ताका पयलींच्यान उलयतो हाडाचो निजाचो एक कोंकणी मोगी आनी एक कार्यकर्तो तो आपली पोटतिडक हांगा व्यक्त करता पूण म्हाका विनोद बाब खरें तुमकां अशें दिसना की नॉर्थ गोवा हें गोंयचें नांव पेड्यार करता म्हणून नॉर्थ गोवाच्यो पळय ज्यो वागातोर बागा कलंगूट धरून पळय जें कितें अश्वे मेरेन पेडणे मेरेन जें पळय कितें चल्लां घाण ना ते सांगता ते एकदम बरोबर आसा नॉर्थाक जाल्यार चडूच घाण चल्लेली आसा एक्झॅक्टली सो हाजेर तुमी एकठांय येवन सगळे की कित्याक आवाज उठयनात एक प्रामाणीक नागरीकय आसा की बाबा हें तें पळय नॉर्थाक पळय जें कितें चलना मोठ्या प्रमाणाचेर शेक दिवप शेकांनी भितर सगळ्यो भानगडी ते घाण उडयतात तांचे सारके टॉयलेट ना थंय ड्रग्स रातभर पार्ट्यो हें कितें आनी गोंयकार चलयच नात रातभर पार्ट्यो करपी 95% लोक हे भायल्यान हांगा आयिल्ले आसात आनी त्यामुळे गुन्हे चड वाडटात एक्झॅक्टली गुन्हे वाडयत आसात आतां हाजे फुडें तो म्हणटा तशें आतां काल आमचे कडेन मोरजीच्यान एक बातमी आयल्या ते म्हणटात की रशियन नागरीक हे पयलीं असले हातून घुसपल्ले ते सुद्दां म्हणटा की आतां गोंय नाका आनी सिंधुदुर्गान चल्ले आतां फाटीं मोपा एअरपोर्ट सुरू जातलो
सिंधुदुर्गान वचपाचो एक बरो मार्ग सोंपो मार्ग उक्तो जातलो. एक आठ काळार गोंयकाराक खंयचे तरी गेले जाल्यार हांव बाकीचे भारत भोंवला आनी बाकीच्या मनशां बरोबर भोंवला, वेगळे वेगळे बंगाली बरोबर भोंवला, कर्नाटक लोकां बरोबर, तेन्ना बरी उर्बा येताली सांगून हांव गोंयकार अशें म्हणपाक. सारकें. आतां तुका सांगचें पडटा तेणें कर्नाटक म्हळ्यार इवन हांव कर्नाटक जावपाक तयार आसा, कित्याक इतलें नांव व्हडलें व्हरना. फुटबॉल सॅराफीन बाब तूं जर गेलो खंय नॉर्थ इंडियेक ते म्हणटले तुका हो गोंयच्यान आयला म्हूण ड्रग लॉर्ड. आतां फुटबॉलांत सकलार ग्रॅज्युएशन काडलें तरी तुवें रेशियो घे, ग्रॅज्युएशन कितले लोक ग्रॅज्युएट जाता. हांवें धाकटीशी स्टडी केल्ली फाटीं, नॉर्थाक फिमेल ग्रॅज्युएशन्स आर मोर. नॉर्थ गोवा हेजेर सरकाराक पडलें ना. नॉर्थ गोवा, कलांगूट, अंजुना, बागा हे वाठारांनी क्रिश्चन कम्युनिटीन भितर फिमेल्स आर मोर ग्रॅज्युएट देन मेल. हेजेर कोणाक सगळे लोक टुरिजमान घुसल्या आनी घुसल्या, गाणीर घुसल्या आनी ती गाण सरकारा कडेन म्हाका जायना. आमची कार्यावळ सोंपत आयल्या. म्हाका तुजेर एक निमाणो स्टेटमेंट जाय विनोद बाब, हे आमी कशें आडायतले? एक मनांतल्यान हे ड्रग्स बंद करपाची एक म्हाका दिसता भावना जाय आनी ही भावना लोप पावल्ली आसा. फाटीं DGP उलयताले की हे ड्रग्स भरपूर चल्लेलें आसा. आज जेन्ना भायले पुलीस येवन हांगासर आरोप करतात की भयंकर प्रमाणान ड्रग्साचो वेव्हार चल्लेलो आसा, DGPन सुद्दां उलयल्लें आसा की अत्यंत मोठ्या प्रमाणान हांगासर हे ड्रग्साचो वेव्हार चल्ला. हांव ही कार्यावळ सोंपयतना तुमकां दोगूय जाणांक, सॅराफीन बाब आनी विनोद बाब, तुमकां दोगूय जाणांक उपकार मानता आनी एकच सांगता, एक निमाणो म्हजो स्टेटमेंट. सरकारान गोंय वाचोवपाचें एक मोठें सरकाराच्या मुखार एक आव्हान आसा. हायकोर्ट निर्णय दितलें, हायकोर्टा मुखार जे कितें पुरावे आसात ते निर्णय दितले, पूण पुरावे आनी निर्णय आनी कोर्टाचो न्याय न्ही, ताच्या भायर वचून गोंय वाचोवपाचें एक आव्हान आसा. सॅराफीन बाबान म्हणलें सामकें खरें. एका तेंपार गोंय आनी गोंयकार म्हणलें की लोकांक बरें दिसतालें, वा गोंयच्यान आयला, एक शांतिकायेच्या प्रदेशांतल्यान आयला, एका बऱ्या संपन्न प्रदेशांतल्यान आयला काय म्हणटाले. आज तशें उरूंक ना. आज गोंयच्यान आयलो म्हणटकीर हो ड्रग्साचो वेव्हार करपी, हो सोरबेबदो आसतलो, हो टुरिजमाच्या वायट कर्तुबान घुसपल्लो आसतलो. अशे तरेचें एक वलय, अशे तरेचें काळें कीट गोंयकाराक लागपाची भिरांत निर्माण जाला आनी गोंयाक वाचोवपाची. हें जर सरकारान वाचयलें ना जाल्यार गोंय आमचें काबार ना नपश्चात जायत वतलें आनी फुडलें आव्हानां ट्युरिस्ट जे गोंयांत येतले तेय बी येवपाचें बंद जातले. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.